देवाके स्वाम्याके स्मरण करून यूथ ऑफ GSB वीक्षकाक मिगेल नमस्कार. हांव श्री विद्या मंगेश पै हांगा एर्नाकुलम साकून उलयतां. आज हांव तुमगेलो ओट्टू मुखार अब्दुल कसल म्हूण सांगीन जाल्यार एमचे मे 18 श्रीनिवास कल्याण दिसा हांव हँड पेंटेड केलेले अंतरपाट नाल्यार वोळी म्हूण सांगताय ते समर्पण करता. ताजे पासून 2 उत्तर उलोवच्यात हांव हांगा राबिल्लें. हांव एक रंगोली आर्टिस्ट. तवळी कसलेच एक हस्तकला करचे मिगेले एक व्हड हॉबी. तशी आसतना मिगेले एक फॅमिलीन तूं एक वर्डीक आसतना हे अंतरपट पेंट कोरका म्हणून ते होकलेक एक व्हड आशे येयली. ते करून एक हांगा देवाक एर्नाकुलम देवाक कल्याणसुवा कडेन एक प्लेन लूक घडता थंगा अंतरपट यूज करताय म्हणून म्हाका कळ्ळ्या. तर तशी देवाक एक समर्पण करूया म्हणून सांगून मनान लेकून हांव हें करूं मुखार सरल्या. हें करतासतना हांगासरलेले तंत्री बड मालिगी फुल गायडन्स मेळ्ळू कसं लूक घट काडका म्हळ्यार देवा मेदितासतना पूर्ण शुद्धीर जावंका अनवाळपण जावंका तळाचे पट्ट्या वस्त्र प्युअर सिल्क यूज करून ताजेर हँड पेंट करून हांवें तयार केल्या. हें करतासतना देवाक ಸ್ವಲ್ಪ वैभवेमका म्हणून देखून ताका ते स्टोन वर्क केल्या. ताका ते शायनिंग मेळू बिगेक मस्त स्टोन वर्क ताका ज्वेलरी जावन ते यूज केलेले आसा. हे करतासतना मनांतू होड एक आनंद कसल म्हूण सांगीन जाल्यार आमगेल देवाल चरणार मात्र न्ही काशी मठाधीशजान आशिल्ले श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आले सानिध्यारी एक विशिष्ट जान श्रीनिवास कल्याणात हांगा तिरुपतीच्या कुचेत एक विशिष्ट जान आशिल्ले एक दीस जाता. म्हाका समर्पण करूं जाता ते तुंगेल मुखारी ते दिक्कून ते कल्याणोत्सवा ते आमकां ते विश्वल्स म्हळ्यार कान आमकां ते दिक्कू जाता म्हळ्यार ते एक आनंद आमकां सगळ्यांक मेळटा म्हळ्यार एक व्हड एक संतोष आसा. ते म्हाका कसं सांगूस म्हूण सांगीन जाल्यार तुमी सगळ्यांनी ते दीस येवं पावंका कल्याणोत्सवा भाग घेवंका. समूह कल्याणोत्सव एक व्यक्तील न्ही ते समूह कल्याणोत्सव तुमकां सगळ्यांक भाग घेवयात. तुमी सगळ्यांनी हांगा येवंका ताका भाग घेवंका ताजो आनंद मेळका ताज्यान अनुग्रह देवाले स्वामी आले वेदव्यास आले अनुग्रह मेळका म्हणून आशिल्लेले एक एक अवसर तुमकां मेळ्ळा ते तुमी येवं पावंका. मागीर म्हाका सांगूस कसल म्हूण सांगीन जाल्यार हें करतासतना म्हाका फूल सपोर्ट हांगाचे ट्रस्टीज जावन आशिल्ले ते 5 जाण आनी मस्त म्हाका सपोर्ट मेळ्ळ्यात आनी मस्त एनकरेजींग मस्त एप्रोचेबल तवळी ते एक सपोर्टान करतना हांगाचे तंत्री बड माल गायडन्सांनी मिगेल फॅमिली सपोर्टांनी मात्र हे जाल्ल्या. हे कोरका म्हणून आशिल्लेले मिगेल आग्रह मस्त काळ जाले म्हळ्यार तुमकां कळटकी गेल्या नवरात्रीक मिगेल रंगोली व्हड फेमस जाल्या. मिगेल नवरंग रंगोली म्हणून सांगून ते वॉट्सॅपान सगळं तुमी पळयलें आसतलें मिगेल सारीस मॅच जावन आशिल्ले रंगोली मस्त फेमस जाल्या. ते वेळार म्हाका देवान दिलेले कला वापस देवाक कसले रूपान समर्पण कोरका म्हूण मिगेल मना आशिल्लें. ते एक अवसर म्हाका रंगोली न्हयता जाल्यार मिगेल हस्तकला वाटेन म्हाका देवा इश्शेक समर्पण करूं जाल्ल्या. ते देवालेक नन्नी जावन स्वामी आलेक अनुग्रहा खातीर हांव हें केल्या. हें भंगेन चोंकुका म्हणून एक प्रार्थने आसा तुमी सगळ्यांनी येवन पावंका म्हणून आशिल्लें मिगेल एक आग्रह आसा. मागीर यूथ ऑफ GSB एक व्हड नन्नी आसा कसल म्हळ्यार आमगेले आमणकीन आशिल्लेले एक आर्टिस्टाक केन्नाय ते आमकां सपोर्ट करताय ते व्हड म्हूण ना सान म्हूण ना आमचे इतले आमी करताय ताका सपोर्ट करूंक एनकरेज करूंक यूथ ऑफ GSB केन्नाय आसा तांकां हांव व्हड नन्नी सांगता. नमस्कार.